पार्रा आणि कुंकळे वेगवेगळ्या सेल्फ एक्सिडेंटात दोगांनी जीव वगडायलो। पाझरखणी कुंकळे महामार्गावयल्या रमलर्साचेर गाडयेचो ताबो वचून तरणाट्याक अपघात जालो। ताका हॉस्पिटलात मरण आयले। जाल्यार पार्रा खोल्लेच्या तरणाट्याक टू व्हीलर चलयताना शेतात पडून मरण आयले। तुम्ही जाणात की एक्सिडेंट हे खूबशे जायत आसात आणि एक्सिडेंट जाल्ले मनीस मरतात। असोच एक एक्सिडेंट जो आसा हो पाझरखणी कुंकळे हांगा कालची राती जवळ 12 सुमार जालो। एक भुरगो जो आसा वो सांजुजे एरियलाचो वो खंय तरी आपल्याल्या सोयऱ्यांगेर फातर्पा बाळ्ळे हांगा गेल्लो आणि येताना रातची 12 सुमार जे लोक सांगतात त्या प्रमाणे हांगचे 12 सुमार ह्या रंबल्साचेर तेजो कंट्रोल गेलो आणि पडलो म्हणून अशें आयकतात। आतां तेका तो पडला काय तेका कोणे फाटल्यान मारला हे पळोवचें पडटलें, कित्याक ह्यो रातीच जाल्ले कारणान हांगा खुबशे क्ल्यू मेळपाक त्रास जाले कडेन आसात। मागीर हांगची गांवची लोकांनी पुलिसी आपयले, एम्ब्युलन्स आपयले, पण एम्ब्युलन्स पावली ना, लेट पावली। पण पुलीस कुंकळे जे पुलीस आसा ते पावले आणि ह्या पुलिसेन तेका बाळ्ळी हॉस्पिटलांत व्हेलो आणि थंय तेका डेड म्हणून घोशीत केलो। हांगा हो जो नॅशनल हायवे 17 आसा हांगा आमी तुमकां दाखयत आसात ह्या गोरवां कितली त्रास करतात आणि तशें व्हडले कंटेनर वता आणि ह्याका त्रास जाता। आणि तितून भितर एक वटेन हे रंबल्स घातल्या ते बऱ्याक घातल्या आणि एक वटेन वायटाक जातात। पूण खंय तरी हांगा ह्या हेजेर CCTV बी बसोवची म्हूण लोक मागतात, कित्याक रातीन जे एक्सिडेंट जातात कोण गाडी कोणा मारून वता तें सुद्दां कांय कळना। म्हणून खंय तरी हांगा जे जंक्शन आसा आणि जे एक्सिडेंट प्रोन झोन आसा हांगा CCTV बसोवपाची गरज आसा आणि बसोवची म्हूण लोक मागतात। आज आमी जेन्ना प्रत्यक्ष ज्या लोकांनी ह्या भुरग्याक काडून हितून घातलो, पुलिसे गाडयांत घातला आणि ताका व्हरपा लागले, त्याच लोकांनी आज आमकां सांगले कडेन आसा। राती उसरा पाझरखणी कुंकळे महामार्गार अपघात जालो। फातर्पे सावन घरा वचपी सेंट जॉन्स दी आरियलाचो 28 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचो रमलर्साचेर ताबो गेलो। अपघाता उपरांत ताका हॉस्पिटलांत व्हरून घालो, पूण थंयच ताका मरण आयले। पार्राच्या अपघातात गंगानगर खोल्लेच्या 28 वर्सां पिरायेच्या ताहीर खानाक मरण आयले। दुचाकी वयलो ताबो सुटून रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या शेतात पडिल्ल्यान ताजो जीव गेलो। वेवसायान टॅक्सी चालक आशिल्लो ताहीर बुधवारा सकाळी सालिगांव सावन म्हापशा येतालो। मजगती अपघातांक 3 गजाली जापसालदार आशिल्ल्याचे दिसून आयला। गाडयो चलोवप्यांची बेशिस्त, येरादारीच्यो सुचोवण्यो दिवपी तकट्यांचो उणाव आशिल्ले पेड्ड्यार रस्ते आनी रस्त्यात गोरवां। भर चवथीच्या दिसांनी अपघात जाल्ल्यान लोकांचे उमेदीचेर उदक पडला। ट्राफिक सेलय भोवतेक कडेन सदळ भुमिका घेवन रावला। लोकांक जीव मुठीत धरून गाडयो चलोवच्यो पडटात। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।